झडपी वेंचणुकेत खोल्ली बशिल्लो अपक्ष उमेदवार रोहन हरमलकरान आपलो उमेदवारी अर्ज फाटीं घेतलो। हरमलकरान ह्या वेंचणुकेत सिद्धेश नायकाक तेंको दिवपाचें थारायलां। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। म्हाका न्ही खूब सोशल वर्क करपाची संवय आसली। तशी गांवांत सगळे लोक एकठांय जावन आमी मिटिंगे घेतल्यो, प्रचार केलो की झडपी इलेक्शनाक इंडिपेंडंट फॉर्म भरून निवडून येतले अशें म्हाका लोकांनी आश्वासन दिवन तेंको दिवन फुडें काडलें। आयज एक सटन अहे BJPच्या कार्यकर्ती आमचे बाब सिद्धेश सिनियर, तशेंच आमचे पार्टी प्रेसिडेंट आनी तशेंच आमचे BJPचे कार्यकर्ते हे सगळ्यांचे फोन येवंक लागले की बाबा रिस्पेक्ट एक अहो धरून आनी एक आमी दोगांयनी एकामेकाक हात दिवन चलोया, लोकांची कामां जातली। तशीच BJPच्या तर्फे आयज BJP व्हडली पार्टी, आयज इंडियेची बिगस्ट पार्टी BJP, आनी आयज हे पार्टी कडेन येदो व्हडलो होल्ड आहा। तशेंच आमी आनी आमचे गांवचे लोक आनी हे म्हजे बरोबर आसा पळय ते कार्यकर्ते आनी हेंच्यांनी एक विचार थारायलो की BJP वांगडा रावन काम करीत जाल्यार आमची सगळी दिवाडच्या लोकांची फेरीबोटीचे इशू, बारीक बारीक इशू कितें आहा ते सॉल्व जातले। आनी आयज BJPचो सिंबल ह्या मनशाक मेळ्ळलो आसा आनी ह्या हो मनीस BJPचो सिंबल घेवन फुडें वयतलो। आमी BJPनूच आसा आनी हांव BJPचोच कार्यकर्ते हो रावन हेज्या वांगडा लोकांक सांगून कन्विन्स करून हेका आमी फूल हितून निवडून हाडटले। हांव ताका अप्रोच जालो की आमी भाजपचेच कार्यकर्ते आसा, पक्षाचेच कार्यकर्ते आसा। आमी जर दोगूय कॉन्टेस्ट करतले जाल्यार पक्षाक खंय तरी नुकसान जातलें, तें आमी करपाक दिवपाक जायना। आनी त्या उतराचेर तेणें म्हज्या रिक्वेस्टाचेर आज नॉमिनेशन तेजें विथड्रॉ केल्लें।